स्वर्गीच्या बाबा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव सदांच पवित्र रावन जेजूचे भाशेन आनीक हांव केदींच पातो करचो ना तशें जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान मोरो पासून अजापा मिलाग्रो आनीक विजमिता करतलो आमेन. पवित्र आत्मा म्हाका बळ दी कृपा दी तुजी खबर पर कोडूंक आनी सगळीं तुजी उतरां करूं आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका म्हाका बळ दी कृपा दी तुजी खबर पर कोडूंक आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा शेअर कोत्ता व्हायरल कोत्ता ताका सदांच धाडपाक हुस्को दी. सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर. कोवीड पिडेंनी तांकां राखून सांबाळून दवर. सगळीं कामां तांची तूं सुटावी करून मेकळी करून तूं तांकां दी आमेन. आयज जावन आसा 7 तारीख मार्चाची 2021. हांव सजमोतोन देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वार नेटान फुडें व्हरतात म्हणून आमेन. जॉन 19 वोड 30 आनी 8. हाचे उपरांत आर्यम मातयाचो जेजूचो शीस पूण जिदेवाचे भिरांतीन गुप्ती रावलोलो आनी जेजूची कूड काडून व्हरून पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. आनीक निकोडेमूय सुमार 100 रात गोणसाराची आनीक मुसंबोराची मिसोळणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड घेतली आनीक जिदेवाचे निकी पिचे रिती पोरमोणे फोर्मूळ लावन ती ओलींनी गुंठलायली. ताका कुर्सार मारतलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनीक ते बागेंत अजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक सोवी समाधी आसली. तो जिदेवांचो तयारेचो दीस आसलो म्हूण आनीक ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो. आतां हिंगा जेजूक हे समाधींत गायलो. ओ आरिमात्याचो जुजे आनीक निकोडेम मेवून तेणी पोरमोळ बी सगळो कुडीक लायलो आनीक कूड थिंगा समाधीन गायली. आतां आमकां हिंगा UK देखून मेल्यारीत लोक गोंयकारां जायतीं UK मोत्ताय आनीक जायते पाट दिश्टी पडटा की लोक हिंगा सुस्क्रिसांव काडटा म्हणून हिंगा कूड गोंय धाडपा आदार करे मो सगलो तुमी थोकोच घेवन तुमी येताय UK जोडटाय. कोण म्हणटाय न्यू येयलें तो UK पयलें भितर सोल म्हणटच आमी मेन म्हणटा तें पयलें तुगेली जोड तुगेलो पयसो एकठांय जाता म्हळ्यार उगोत लागता. हिंगा मरण करपाक उणें म्हणटा तें 4,500 जाय UK पावंड्स. तर जेन्ना तुमगेली कोण फॅमिली मेंबरां वर तूं पयले पाटी कोण नोय कोण येयल्या UKक तेणी हिंगा येवन पयलें इन्शुरन्स करपा जाय. म्हयन्या 10 पावंड बी बोल्ल्या पुरो इन्शुरन्सा एक मनशाचे. तर कोण जीं बेगीन मोत्ताय जीं देंवसरा गेली मनशां आहाय तीं बेगीन मोत्ताय तर हेका येवपाव ना. तर जेन्ना कोण तुगेलो घरांतलो बेगीन मोत्ता हिंगा UKक मरण करपाक चड म्हारग. पूण आतां कितें कोताय आतां कोणें हें देखून केलोलें चोयलां गोंयकारान क्रिमेशन म्हणटाय तें लासपाचें. कित्याक तुकोडे 4,500 नाय जाल्यार हें 700 पावंडां भितर क्रिमेशन जाता लासताय. तर हिंगा तुवें आतां 10 पावंडां देखून इन्शुरन्स केलो जाल्यार तुका एका 50-60 पावंड 1000 रुपया मेळटले कोण मेल जाल्यार. आनीक ते मोन्नाक गोरजेक पावतले पयशे. इन्शुरन्स कंपनी मेलो म्हणटच रोखडे मोन्नाचे पयशे दिता हेर पेपर वर्क कोत म्हणल्यार. तर हें सारकें गरजेचें गोंयकारांक एक 10 पावंड एवरी म्हयन्याक इन्शुरन्स करपाक. कित्याक तो पवित्र ना तेका
पवित्र आहा तो बेगीन मरपाचो ना. तुमगेली कोण सोयरीं कोण हिंगा UK आसल्यार हो व्हिडिओ मेळटा ती सांगाय तांकां यशस्वी करपा जाय म्हणून. नाजाल्यार आकांताचें मरण तो तेंचें येयलें, अकस्मात तीं मेलीं जाल्यार म्हाजी खूंय धांवतली म्हूण तेंकां कळपा ना. ह्या म्हयन्या तर तांकां 10 पावंड बोन दी आनीक मागीर पवित्र जालें म्हूण तूं व्हेरी गूड जालें. पवित्र जालें म्हूण तूं मरण मागीर सोडून दिवपाचें. पवित्र जात्याक मरण ना. तर बेगीन मरण पवित्र जात्याक ना. कॅन्सील मरण. जेजून जे परी आदाम एवेक म्हणलोलें, जेन्ना तुमी हें फळ खातोलीं, तेन्ना तुमी मरतलीं. हेकाच लागोन आमी गोंयकारां पातकांत बुडलो आहाय म्हणून दुयेंस भोगताय. दुयेंस म्हळ्यार मरणाची एक सायन. आतां सिग्नलाचेर तूं गाडी चलयता, तूं फास्ट येता गाडी घेवन, तुका पयलीं रेड पडना. पयलीं तुका एम्बर पडटा, येलो म्हणटाय ती. तुका दुयेंस म्हळ्यार हें एम्बर सायन. तुका कळपा जाय बाबा आपल्यागेलें मरण रेड जावपाचें आहा केन्नाय सायन. रेड जातरीच. कोण गाडी चलयता तेंकां खबर आहा, ग्रीन आसोता. तूं येता फास्ट, मागीर एम्बर जाता, येलो जाता. तुका ब्रेक मारपा पडटा, रावपा पडटा. तर आमी सगल्यांनी क्रिस्तांवांनी, कातोलिकांनी भोव करून गोंयच्या सगल्यांच्या घरांत वायट आहा जाणाय आमी. एम्बर लायट सारकी जोडल्यो आहा. कोणा रावताय ब्रेक मारपाक? रावाय, नाजाल्यार तांबडी लायट मरण. नाजाल्यार दुयेंसां एम्बराचे दुयेंस कोमेस जातायत. एम्बर म्हळ्यार वॉर्निंग. दुयेंसां, लोफडे, काम वचपाचें, कोविडा लागून बसोन आहाय, हें सगलें एम्बर लायट. ब्रेक मारपाचो आतांच. तुमी कोविडाचो गुन्यांव कोनाकाय. कोविडा लागून म्हाका बोटयो देंवून धाडलो, गल्फ आसा काण धाडलो, ओर कोण हावजमेट आसलीं हिंगा कुवेट, सावदीक तांकां काण धाडलीं. कोविडाक गुन्यांव कोनाकाय. तुमगेलो जिविताचो गुन्यांव जाण एकल्याच्या. तुमी कोविडा एक बोट दाखयनाकाय, 3 बोट तुका दाखयतायत. तर कॅथोलिकां सारकें गरजेचें आनी सारको इजी चान्स आहा. तुमकां तर पयली पाट हो मुगेलो व्हिडिओ मेळटा. आतांच्या आतां तुमी ब्रेक मारपाचो. एम्बर लायट तुमगे जिवितां केदों चल्लोली. भुरगेपणांत सावन तुमगे येलो लायट चालू आहा जिवितां. येलो लायटीचेर तुमी आतां वोसोंक कोतायत. हें आख्खें जिवीत येलो लायटीचेर ताणूंक कोताय, पूण जायना तें. रेड पडटलीच. जाय जाणांगे जिवितां म्हणटून रेड बेगीन पडटा. चोयलें तुमी. थोडीं इस्कुला भुरगीं देखून मोत्ताय, मागीर कोणें एक्सिडेंट जायन मागीर कॉलेजी मोत्ताय, मागीर कोण डिलिव्हरीचे मोत्ताय, मागीर कोण 40-50चे मोत्ताय. अशें करून जायतो लोक उण दादीचे मरोत वयता. कित्याक? तेंगे एम्बर लायट चलताली पूण तेणी ब्रेक मारूना. तेंकां कोणें सांगोना चोय बाबा तुमगेले जिवितां रेड लायट जावपाची आहा, तुमचें मरण जावपाचें आहा. तर आमकां दर एक कातोलिकाक गरजेची. सगल्यांगेले कातोलिकाच्या जिवितान एम्बर लायट चालू आहा, केदोसां चालू आहा. भुरगीं जात ते दिसा आमगे एम्बर लायटीचेर चालू आतां कातोलिकांगेलें. कित्याक तेका आमी पवित्रकायेन वाडयनाय भुरग्याक. आमगेलें जिवीत एम्बर लायटीचेर चालू आहा. ग्रीन लायट आजून मेळ्ळोली ना कातोलिकांक. तुमकां तरी ग्रीन लायट जायी जाल्यार तुमी पवित्र जावपाचें. आतांचे आतां हो व्हिडिओ मुगेलो हें काबार जात्री, प्रवचन काबार जात्री वोसाय, हितून डिस्क्रिप्शनां वोसाय आनीक आतांचे आतां पवित्र जाय. राव नाकाय. रेड केदों जाता ती खबर ना. मरण केदों येता तें खबर ना तुमकां. दुसरे घडयेक वो रातचें वो फाल्यां. तर आमकां हिंगा रितीचे पोरमोणे, जिदेवांचे रितीचे पोरमोणे, निकिंपीचे रिती पोरमोणे जेजूक निकिंपिलो. जॉन 20 सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया भोव सकाळीं अजून काळोख आसतना समाधीशी आयली.
तिणें सोमादी वेली फातर काडलोली पळयली म्हणून शिमो पेद्रू आनीक जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचून तिणें म्हणलें सुम्याक सोमादींतलो काडून व्हेलो आनीक ताका खंय घाला तें आमी नकळो. तर आतां हिंगा मागदालाची मारिया सकाळीं जेजूगेल्या सोमादीकूय येता फोंडा कडेन आनीक ताका फातर लायलो ती ना ती चोयता. तर तुमकां हिंगा जायतो लोक जायते भाशेन खबर सांगतलो. ही फातर म्हळ्यार अशें आनी कितें म्हळ्यार अशें हें तें कोण सांगतले. हिंगा आनीक दुसरो उपाय कांय ना. सिग्नला भाशेन हें बरें पडलें लायट चलता रेड जावपाची आहा ती तर तुमकां रेड जालोली तर नाका जाल्यार तुमी पवित्र जावपाचें. जेजू कितको पवित्र जालो. जेजूगेले आवयन आनीक बापायन जेजूक पवित्र पुस्तकाचेर पोन्नो कराराचेर जेजूक वाडयलो पवित्रकायेन रावन. ते भाशेन आमगेलें दर एक कातोलिकागेलें जिवीत जावपा जाय. हांव जाणा आमकां मायन पायन हाडयलो नाय ते भाशेन. ती चुकलीं कित्याक चुकलीं म्हूण खबर ना म्हाका. पूण आतां आमी ही पद्दत पळय आहा चुकपाची वा वायटाची पातकाची ही पद्दत सोडया. हांव पवित्र जाल्यार म्हाका फकत 6 म्हयने जाले. 7 वर्सां हांवें ट्राय केली जायती शिंकपाक. पूण कितें जालें 7 वर्सां उपरांत म्हाका पवित्र जावपाक संदी मेळ्ळी आनी 6 म्हयन्यांनी हांव पवित्र जालो आनीक हो जेजूगेलो वावर आतां नेटान फुडें वता. तर दर एक कातोलीक माय पायगेलो कायदो भुरग्यांक फकत जल्म हाडपानी फकत कातोलीक करपानी जालें. तुमी काजार जाता आसतना थिंगा ओत घेताय तो आमी भुरग्यांक देव बिऱ्यांतीन हाडयतो म्हणटाय तुमी. कोण हाडयता कोण हाडयना. कोणागे भुरग्यान मिलार केले कोण काजारी जोड्यान मिलागर केले. काजार जाली सोरो मेस्त. काजार जाली पत्त्योरा सोरो सगलो सोरो 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 म्हळ्यार देंवचार. हें कातोलिकांक खबर नासत म्हाका. तर कातोलिकांनी ही फुंकसावां बी सारकी बंद करपा जाय. हे डांस आनीक हे सोरे हे देंवचारा गेले. तुमकां स्वता हें देवा गेलें कोणाकूय स्वता दिसपाना. तुमी तो बारीक तर हेजे नदर मान चोयली हे नाच आनीक हे सोरे काजरां दिताय ते हें तुमकां स्वता बरें स्वता कोणाकूय हें देंवचारा गेलें. तर आमी हे डांस आनीक हो सोरो दिवपाचो काजरां बंद करया. मुगेलो पयलींचो व्हिडिओ चोयाय. काजार सोंपी दवरया सारकें. शेजरां देखून सांगना जाल्यार कोंता येता. काजारी जोड्यान पवित्र रावपा जाय. हेका म्हणटाय काजार. ना जाल्यार मागीर कातोलिकांगेलें जिवीत बाजार जाता म्हाजी. भुरग्यांक खबर ना ती कितें करपाची ती मायक पायक चोयन हाडटाय बाडी आनी म्हाजी सगलो समाज भुरग्यां बट दाखयता. भुरगीं माय पाय गेले आयकनाय भुरगीं वायट रस्त्यार गेले म्हूण. तर जायतो हे फातरीचो पळय फातर काडली म्हणटाय ती जायतो लोक हे फातरीचे गान शिकोवन दिता. ही फातर म्हळ्यार आमगेलो दुबाव हें तें पयस काडपा म्हूण. तुमी थिंगा उत्तोलीं. तुमी जाता तितू बेगीन ब्रेक मारयाय आनी टायम ना. ते फातरी हात देखून लावपा वयता म्हळ्यार तुमी तुमचे घोड मोरोन येवन तुमकां काबार जायत. सारकें बेस्ट म्हणटा तें आमच्या बाप्पा जेजून शिकयलें तें रोजार.
हांव दुसऱ्याची पातकां भोगशितां तशींच म्हजीं पातकां भोगय. सारकें सिंपल आहा. हेंच घेवन कातोलिकांनी चलपा जाय. तूं तर दुसऱ्याक भोगशिना, तूं तर सारको पवित्र जायना, सगळ्यांत हांवें जेजू भाशेन जेजून मोग केला तेशें कोन्न तूं कोना, जाल्यार कातोलिकाचें निसोणटोन. आनीक दुसरो उपाय ना. तुमगेली हें तें पत्ती शिंकोण घेवन फातर काडपाचो, तुमगे फातर काडप म्हळ्यार तुमी जिविताच्यो अडचण्यो काडपाच्यो. मनशाको ती ताकूत ना अडचण बी काडूं. मनशा तें बळ ना सगलें करपाक, फकत तें पवित्र आत्मो कोता. तर पवित्र आत्मो तुजे भितर केदों येतलो? जेन्ना तूं आमच्या बापाचें पळय रोजार आहा, हांव दुसऱ्यांक भोगशिता तशीं म्हजीं पातकां भोगयश. तेन्ना की पवित्र आत्मो तुजे भितर येता. कित्याक तूं हें नियाळून आपण पळय कोत्तें रोंग आनी जेजून हें मागणें शिकयलां. मागणें हे भाशेन कोरया म्हूण शिकयलां. तर हें मागणें कोत्ता आसतना आमी नियाळूं जाय की आनीक आमी हीं पळय पातकां केल्यां तीं आमी सगळीं बंद करपा जाय जेजूगे रोजराचेर. हे हातराचें न्ही. जेजूगेलें पळय रोजार आहा आमच्या बाप्पा, जें आमकां बापान शिकयलां आमी मिसाचें म्हुट्टाय. ते रोजराचेर सारकें साप साप जेजून बरयलो आहा. हांव दुसऱ्यांचीं पातकां भोगशिता तशींच म्हजीं पातकां भोगोश. आनीक म्हाका टायल्लेन पडोंक दिवं नाका. पूण वायटांतलीं आमकां निवार. हें सारकें गरजेचें. जेन्ना तूं दुसऱ्यांगेलीं पातकां भोगशिना, तुका ताळण्यो कांटिन्यू. कित्याक तूं देंवचार आहा ऑलरेडी. देंवचार तुजे भितर फूल आहा, आजरांनी आहाय 1 आनी 2 न्ही. तर आमकां हें सारकें गरजेचें. दुसऱ्यांगेलीं पातकां भोगसून हांवें डिस्क्रिप्शनाचेर घायलो आहा, तें कोराय. सारकें सिंपल 5-10 मिनटां तूं पवित्र जालीं. वो हातोर काडूं वच रे मागीर कोणा हातोर काड बरो व्हडलो हातोर तो तुमकां मागीर बुलडोजर बी हाडूंक पडटलो. मागीर तुमकां बुलडोजर येता म्हळ्यार काबार. तर तुमी सगळ्या हांगा कडेन आनी ती कडेन रस्त्यान वचपाचें सोडयाय. जेजून सारकें सोंपें सांगिलां तेंच कोरयाय. दोळे आसून कुड्डी जायनाकाय, कान आसून भेरे जायनाकाय. जेजून सांगिल्लें तें कोरयाय. दुसऱ्यांचीं पातकां भोगशाय. तेन्नाच तुमचीं पातकां भोगसतलीं, नाजाल्यार तुमचीं पातकां तीं थिंगाच वाडोन तुमचो मागीर देंवचार जीव घेता. नाजाल्यार दुयेंसां वाडोंक लागताय. तर आमकां सारकें गरजेचें ह्यो वांकड्यो शिकवणो, ह्यो फातराची शिकवण आनीक केसोली जेजूचे काळजाची शिकवण आनीक ह्यो तेर्स तिनाचो तेर्स आनीक केसलो तेर्स म्हणून हें सगळें सोंडियाय. हें सगळें आंकडे रस्ते. जेजून सांगिल्लें तेंच कोराय. सारकें सोंपें आहा. तें करपा नाका तुमकां. तुमी तिना उठोन तेर्स कोताय, सायबिणी तेर्स कोताय, मागीर कोणा गोंय सायबा न्हंयेन कोताय, आनी कोणा मागणी कोताय. कितें करूं हें? खुरसाको मागताय, हें मेट्टा? कांय मेळना. उमत्या कळशार उदक. जेजून सारको आमकां सोंपी वाट दाखयल्या आमच्या बापाचेर. जेन्ना तूं पवित्र जातलो, तुका आनीक ताळण्यांत पडपाक आनीक चान्स ना. पवित्र आत्मो तुजे भितर आसता. आनीक आमी कातोलिकांक बरो सयेग आहा. कित्याक आमी भुरगेपणा सावन आमगेलें आयकोन येयलें एवांजेल. पूण आमकां पवित्र जावपाक वा पवित्र रावपाक कोणें शिकोवं नाय. हिंगा आमी चुकले. हीं पातकां भोगसून सगळ्यांत हांवें माये मोगान मिठमेर नासलोल्या मोगान सगळ्यांत हांवें भोंवपाक आमकां कोणें देख दिवं ना. जेजून दिलोली, पूण आमी कितें जालें, आमी
आमगेले संवसारी वस्तूंचेर माय पायचे गेली, सोयऱ्यां चोयलीं, शेजारां चोयलीं, सगल्यांगे चाल एकूच. आनी दुसरी हांव चोयलीं जी कातोलीक नाय, चाल सगल्यांक एकूच. तो सगल्यांचे भाशेन आमी सगल्यांचे पडे आमकां दोळ्यान दिश्ट पडटा तेजी आमी चलोवलीं. नाजाल्यार फ्रेंड सर्कलान कितें जाता, तूं तो शिगार उडना जाल्यार ते फ्रेंड म्हणटाय तूं आयज आमगे फ्रेंड न्ही, मागीर तुका ओडूं पडटा. तूं तो सोरो पिना जाल्यार ते फ्रेंड म्हणटाय तूं आमचे बाराबर येयनाका, मागीर तुका फ्रेंडशीप मागीर तुका सोडूं पडटा म्हूण मागीर तुका सोरो पिच्या पडटा. एसो जाता तें. आमी कातोलिकां सगलीं दुसऱ्या लोकां भाशेन कित्याक जालें, कित्याक हांव म्हणटाय गो विथ द फ्लो. आनीक एक संवसारान देंवचारान आनी एक हें गायलो आहा इंग्लीश भाशेन, गो विथ द फ्लो म्हणटाय. जे परी संवसार वयता तेसो तूं वच, नाजाल्यार तूं संवसाराचे मनशांचे भाशेन तुगेली पद्दत जावपाची ना, तुगेलो वेव्हार जावपाचो ना. हिंगा आतां उतराचेर गाडी माताय, खूंय जावं तें आख्ख्या संवसारान उतराचेर गाडी माताय, वीश कोता आसतना गाडी माताय. सगल्या हें चालू आहा गोंयां, तशेंच UK देखून. UK हांव तुका बरें न्ही म्हणना, हिंगाय तेंच उतराचेर गाडी. गोंय आहा तें सेम हिंगाय आहा इंग्लिशीन, पूण गोंयकार म्हणटा ते कोंकणीन मातले. तर ह्यो आमी वायट संवयो आमी सोडपा जायो. मागीर तेंच्या भुरग्यां परेन निसणटोन जाता. मागीर जिते जिते मोत्ताय, मागीर जिते देंवचार जितू मारता सारको, देंवचारान सोडना. चोय कितको मन जाताय तें चोय. कित्याक आमगेली गोंयकारांगेली पद्दत जालो आहा गो विथ द फ्लो. जे परी संवसाराचो भेस आहा ते प्रमाणे तुवें चलपा जाय. सगलो लोक गाडी मारता, उतराक गाडी मारपा जायो. तेदोंत तुका कोट्टा तूं संवसाराचे बारबर आहा म्हूण लोकां आसोता. आं बाबा होय आमचे भाशेन आहा बरो, कोट्टा तेका संवसार म्हळ्यार कितें तो. तर हें सगलें गाडी मारपाचें, हें सगलें भुरगीं कोणा कोसोन शिकताय? घरांत माय पाय गुन्यांवकारी. हांव भुरग्यां बोट दाखयना केन्नाय. तर हे उरफाटे पोत्ते नाका आसलोली सोजमण्यो बायबलाच्यो लोक तुमकां दिता, आनी त्यो घेता घेता म्हळ्यार तुमचें मरण जाता. तर मागदालाची मारिया येयली, फातर कोणशाक काडलो तो चोयलो. हो फातर आमी फातरूय घे, आनी तुमगेल्यो त्यो अडचणी आनी कितें कांय लायनाका तेका, तो सोडयाय. म्हणून शिमोन पेद्रू आनीक जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचून तिणें म्हणलें, सुमयाक समाधींतलो काडून व्हेलो आनीक ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनीक समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनीक समाधीशी पयलो पावलो आनीक वडो घालून ताणें जमनीर आसलोल्यो ओळी पळोवन, पूण तो भितर गेलो ना. ओळी पळयल्यो, जमनीर आसलोल्यो ओळी पळयल्यो. तर हिंगा जेजूक पळय हे ओळींनी रेवडायलोलो, घुस्पायलोलो आनीक हितून समाधी भितर गायलोलो. त्यो ओळयो आहाय हें तेणें चोयलो, जो पेद्रूचे बाराबर शीस गेलो तेणें. तेन्ना ताचे फाटल्यान शिमोन पेद्रूय पावलो आनीक समाधींत भितर गेलो. आनीक पळय जाल्यार थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें पळयल्यो. आतां दोगांनी ओली आसल्यो त्यो पळयल्यो, घुस्पायल्यो त्यो. आनीक ताचे तकलेर घालोलो तो रुमाळ ओली सरशें दवरलोलो न्हय, पूण कुशीन कवळलोलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तोय शीस भितर सरलो आनीक ताणें पळयलें आनीक भावार्थ धरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणें तो मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक जाय आसलो,
म्हूण ते अजून नकळो आसले. उपरांत शीच घरा पोत्तले. तर हिंगा आमकां दिसून येता की जेजू थिंग ना म्हणलो तशें हिंगा आमकां बरयलोलें मेळटा की तेणी पळयलें आनीक भावार्थ दवरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आसलो म्हूण ते अजून नकळो आसले. उपरांत शीच घरा पोत्तले. तांकां खबर आसली जेजून जायते पाट्यांक सांगलोलें पूण ते नकळो आसले म्हूण सांगिल्लें हिंगा आमकां. ते घोडी आनी कितें चिंतताले आसतले पूण वयरी बरयलो आहा पळयलें आनीक भावार्थ दवरलो म्हणून. तर आमकां हिंगा कितें दिसून येता आमी हें तर आमकां आज लायलें आमगे जिवितांत जाल्यार आमकां सारकी बेस बरी खबर आहा की जेजू तिसऱ्या दिसाक मेलेल्लो जिवन जालो म्हूण. आनीक जेजून सांगिल्लें की आपणें केलां तें म्हज्या परस चड वस्तू मिलाग्र्यो अजापां तुमी कोतलीं म्हणून तेंय खबर आहा आमकां. पूण आमी कितें तेजो कितें फळ कितें काडला ना. आमी फळ आजून कांय काडलेलो ना. तर आमी आतां कितें करपाचें? हो पळय आमी पवित्र पुस्तकाचेर पळय आमी विसर गायला तें आयकोन आमी कोण नासतना रावलें. तें आमी आयज सावन कोमेस करया. जें जेजून आमकां कार्य दिलोलें जेजू आमी जाणें मरोन पुनर्जीवन जालो म्हणून. पूण आमी जेजूचे भाशेन आजून करपाक लागलो न्हय कातोलिकां. हेका लागून हे सगळे लफडे कातोलिकांगेले घरांत आनी कातोलिकांगेले जिवितांत जाताय. आमी दुसऱ्यांचे भाशेन रेस मारपाक सोदताय. हे संवसाराचे आशेची रेस कातोलिकां न्ही ती. गोंयची कातोलिकां दुसऱ्या परस वयल्या पावंड्यार वयल्या दर्ज्यार रावपाक सोदताय. कित्याकून तुमी जाणाय कितकोन गोंयच्या कातोलीक देखून लोकां फोंडां उडयताय ते. सारकें गोंयच्या कातोलिकांनी नांव पेड्ड्यार केलां आनीक तांकां आमी वेंग मारताय. जे पळय कातोलिकांनी नांव पेड्ड्यार केलां तांकां लोक आनी उखलून दवरतात. पूण सोत कितें तें कोण सांगना. सोत म्हणटा तें आमी जेजूचे भाशेन जावपाचें. हेंच कातोलिकांगेलें सोत. आनी कातोलीक धर्माक कांय ना. तूं जर जेजू भाशेन जायना हें मीस देखून तुका न्ही. आयतरा सोंत म्हणटाय तो देखून तुका न्ही. तूं कितल्या सोंत पाड पूण तूं जेजू भाशेन जायना हें सगळें निर्फळ. जेजून सांगिलां वच सगळ्यां लागीं मोगान भोंव आनी मागीर यो मिसा. म्हणटकीर कितें तूं जेजू भाशेन जाव आनीक जेजूचो वावर तूं कोर तेदो मागीर तूं मिसा वच. तेदो तूं मिसा वचपाचें. कितू लोक आसता इगोर्जीन तूं आमगे गांवांत एकलो देखून आसलो पवित्र इगोज हाली आसूंक जाय आसलोली. मुगे आख्खें भुरगेपण आख्खें जिवीत बरी मुगे गांवां इगोज आनी कोपेलां हाली आसूंक जाय आसलीं. पूण कितें जालें माडी पळय बंद पडलोले ते माडी देखून कोमेस करून पळय माड्यार वचपा लोकां वयर लोक हितू जाता म्हणून. मागीर कोणें बायलें पांती गायले. मागीर जाणाय तुमी क्रिस्मसाक न्यू इयरा पेंडॉल घालपाक पडटा व्हडलीं. ओ लोक कितें येता हीं सगळीं फकाणां. तांकां मिसाचो एक पयशाचो तांकां फायदो जायना. इतुली आमकां बायबलाची जाणवाय आहा. 2021 वर्स जालीं हो बायबल आमकोडे आहात संवसारांत आहा आनी आमी भुरगेपणार सावन जाणाय जेजू मेलो आनी जेजूक जिवन जालो म्हणून.
फकत जेजून पड कितें सांगिलां तें आमकां खबर ना. आमी म्हणटाय संवसार आमकां जाय तसो जियोवपाचो. जेजून तें बरयलां तें म्हाका पडलोलें ना. आमी भुरगपणा सावन आमगेल्या भुरग्यांक ल्हानसान भुरग्यांक आमी हितू बसीच्या पोंदाक शेवटून उडयताय. तसो जाला आमी कातोलिकांगे जिवीत. थँक यू होली स्पिरीट. आमेन. हिंगा बंद करुया. फाल्यां कंटिन्यू करचें. रोजार करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका. मारियो आनीक ताजे फामिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फामिलीक, जॅकलीन आनीक ताजे फामिलीक, तेओदोमिरा रोशा आनीक तिजे फामिलीक, कोलेत आनीक ताजे फामिलीक, जॉन्सी आनीक ताजे फामिलीक, सुकोर आनीक ताजे फामिलीक, जेसी आनीक ताजे फामिलीक, हेनरी आनीक ताजे फामिलीक, पियादाद वाज आनीक तिचे फामिलीक, मोर्याण आनीक तिचे फामिलीक, जिपोड आनीक ताजे फामिलीक, जोकी आनीक ताजे फामिलीक, क्रिस आनीक ताजे फामिलीक, तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. कोवीड पिडेंतली सगळ्यांक राखून सांबाळून दवर. कोवीड पिड्या तांची सोशिल्ली पयस कर. सगळीं दुयेंसांय तांची बरीं कर. तशेंच अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोऱ्याचें दुयेंस, पॅनक्रिया फेलियर, किडनी फेलियर, डायलिसीस, हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्टाचे प्रॉब्लेम, आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो, तकलें सुडल्याय ती, आवट जाल्याय ती, पिश जाल्याय ती, मेंटल जाल्याय ती, बुरशेल्याय ती, बेरयल्याय ती, हीं सगळीं दुयेंसां तूं तांची बरी कर. तशेंच जो लोक घरांतले मेंबर कामाक वयतात, बिझनस चलयतात, तांचें बिझनस वाडय चडय. तशेंच जे कामाक वयतात तांचो पगार वाडय, तांचो पोस्ट वाडय. आनीक जीं मेंबरां घरांतलीं नवें काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनी जायत्या पगाराचें तूं काम फावो कर. आनीक जे कोवीड पिडेक लागून बसोवन दवरले आहा तांचें काम परतून पगार वाडोवन, पोस्ट वाडोवन तूं परतून चालू कर. आनीक सगळीं चिंतनाय तांची शांती पावय. आनीक हीं सगळीं अजापां, ह्यो मिलाग्रो तांच्या जिवितांत घडल्याय, घडटाय त्यो पळोवन तीं पवित्र जावपाकूय तुजी कृपा, तुजो मोग, तुजें बळ तांकां तूं फावो कर. हीं सगळीं मागणी तुका करता हांव सर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.